दोना पावला दर्यांत खडपार अडकिल्ले टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता शिफ्ट करपाच्या कामाची पुराय तयारी जाल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मात ताचें उलोवप पळयल्यार नाफ्ता काडपाक जाय तितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय म्हूण दुबाव. मुख्यमंत्री सांगता काम जाता जाल्यार पळयतले, ना जाल्यार विदेशांतल्यान इक्विपमेंट हाडटले. हो जो प्रयोग आमी करपाचे आसले बट वीच इज नॉट प्रॅक्टिकली आमकां फिजिबल जालें ना. आमी काही बाबतींत त्या विशयाचेर तांकां जेका आमी वर्क दिलें वीच इज अ फेलियर. So we don't want to take any risk. नाफ्टाच्यो टँक वीच इज एन व्हेरी मच सेफ अँड वीच इज इनर्टेड. पयरच्या मिटिंगे उपरांत आमी डिसायड केलें की प्रोफेशनल लोक ऑन बोर्ड आमी घेवचे सो दॅट देर इज नो एनी रिस्क इन टेकिंग द नाफ्टा आउट फ्रॉम दॅट नलिनी शीप. त्या खातीर प्रोफेशनल दोग ऑलरेडी 3 जाणांची कोटेशन आमी मागयल्ली. 2 जाणांनी कोटेशन ऑलरेडी दिली, तेंच्यांनी सर्वे करून दिली. हांगासर आसा त्याच इक्विपमेंटांनी काडप जर तें पॉसिबल जालें जाल्यार एक 8 दिसां भितर काडप शक्य जातलें. इन केस इफ एनी इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री दे विल ब्रिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो. कारण आमकां भितर रिस्क घेवपाची ना म्हणून म्हटलां आमी. त्या खातीर तशें लागलें जाल्यार थोडोसो लेट लागतलो बट एक विदीन 15 days इन्क्लुडींग दॅट शीप हाजी पूर्णता विलेवाट लावप हाजी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती ऑलरेडी आमी विथ द डीजी शिपींग म्हणजे डीजी शिपींगाची ऑर्डरूय जी आसा आत्तां ती ऑलरेडी तेणी म्हाका हाडून दाखयली. दे हॅव टेकन द तेंच्यांनी स्पेशली तेच्या खातीर ऑर्डरूय जी आसा ही काडल्या. दीस 2 कंपनीज आर फ्रॉम द सिंगापूर. स्टेट इज नॉट स्पेंडींग सिंगल पै. आमी एकूय पयसो जो आसा स्टेटीचो ह्या डिझास्टराचेर स्पेंड करिना. दुसरे वटेन ताळगांवचे आमदार नव्यो डेडलायनी दीत आसा. 2-3 दिसांत खंय नाफ्ता शिफ्ट करूंक सुरू करतले. शिफ्टिंग ऑपरेशनाक 10 दीस तरी लागतले. Okay, how much time it will take? It will take about 10 days, but it should start, the operation start in about 2 or 3 days time. So we've got someone from Singapore who's coming and they've decided to give it to a professional so that it can be handled in a better way since it's all flammable which is there in the vessel. मजगती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान नाफ्ता काडपाच्या ऑपरेशना वेळार टँकर बोटी कडच्यान मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्या बार्जी, फिशिंग ट्रॉलर्स, टुरिस्ट बोटी, क्रूज, मेकनायज्ड आनी नॉन मेकनायज्ड क्राफ्ट्सांनी 1 किलोमीटर तरी पयस रावचे म्हूण शिटकावणी दिल्या. इतले मजगती महा चक्रीवादळ अरबी दर्यांत खर जायत आसा. 8-9 नोव्हेंबर मेरेन ताचो अरबी दर्या आनी उत्तरी कोंकणात प्रभाव उरतलो म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. 6 नोव्हेंबराक गोंयांत जगला मारून पावस पडूंक शकता म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. नाफ्ताचे बोटीचे अरिश्टांत आनीक एक महासंकट. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोंकण एवं एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य महाराष्ट्र यहाँ पे ही इफेक्ट सबसे ज़्यादा आने का संभावना है. कॉन्जिक्यूटिव मॉडरेट बारिश स्पेशली निचला एरिया लोलाइंग एरियाज यहाँ पे पानी जम जाने का स्थिति पैदा कर सकता. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.